मिनिस्टर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हायवेज म्हणजे श्री नितीन गडकरी जी हांकां मेळ्ळे आनी वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द नॅशनल हायवे पत्रादेवी पासून म्हणजे आमी करसवाडा देन करसवाडा टू बांबोळीम टू जुवारी ब्रिज देन जुवारी ब्रिज आनी जुवारी ब्रिज टू द वेर्णा पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो पॅकेजीस जे आसा ताच्या संदर्भातले वेरियस रिलेटेड इश्यूज आशिल्ले. ह्या मिटिंगे खातीर आमच्या मदीं बाब उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, PWD मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर आनी तुमचो सोशल वेलफेअर अर्बन मिनिस्टर बाब मिलिंद नाईक हे हजर आशिल्ले. हातून खास करून वर्णापुरी टू सडा जो गेमन इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा MPT रिलेटेड जो इश्यू आशिल्ले ताज्याय संदर्भात डिस्कशन जालें आनी हांवें पयर इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत अशें म्हटलां वर्णापुरी टू सडा हो प्रोजेक्ट आमी 19 डिसेंबर पर्यंत ह्याय प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करपाचें आसा. हांवें पयलो प्रोजेक्ट जे नॅशनल हायवेचे सांगले हातूंतलो हांवें पयलीं जशें म्हटलां 19 डिसेंबर पर्यंत जुवारी ब्रिजाची एक लेन जी आसा ही एक लेन ही चालू जातली. ताज्या संदर्भातले वेरियस हर्डल्स जे इन बिटवीन्स आशिल्ले रिलेटेड टू द MORTH हाज्या संदर्भातले सगळी इन्स्ट्रक्शन्स बाब नितीन गडकरी हांणी तांच्या कन्सर्न ऑफिसरांक दिली. आमच्या वर्णापुरी सडा जंक्शनाच्या संदर्भातली काही ऑब्स्ट्रक्शन्स ही तांच्या कडल्यान उरलेली विच इज अ कंबायन्ड प्रोजेक्ट ऑफ द MPT, गोवा स्टेट एंड MORTH ह्या तिगांचो मेळून कंबायन्ड प्रोजेक्ट तिगांचो फंड्स ह्या प्रोजेक्टात घालता. त्या संदर्भात थंयसरूय काही थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते नितीन गडकरी हांच्यांनी रिजॉल्व केले.